दोन दिसा पयलीं जो राजिनामो दिल्लो आसा गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन RK श्रीवास्तव IAS रिटायर्ड यांच्यांनी जो राजिनामो दिल्लो आसा त्या संदर्भान आयज प्रेसाक ब्रिफींग करतना सांगपाक सोदता की गोंय राज्यान जे इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ले जिल्हा पंचायतीचे 22/3/2020 फिक्स केल्ली डेट त्याच्या उपरांत त्या इलेक्शनाचो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा हो 21/2/2020 चालू जाल्लो आनी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू केल्लो तो 20 मार्च 2020 मिडनायटीक परत काडलो गेलो, तो एप्लिकेबल केल्लो तो कॅन्सल केलो गेलो, विड्रॉ केलो आनी जो प्रोसेस जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचो आसलो तो खंय तरी बंद केलो. आता इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जाले तेन्ना सगळे उमेदवार ठरले, सगळ्यांनी फॉर्मां भरली आनी जेन्ना निवडणुकांक एक दीस आसलो म्हटल्यार केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदीन जी देशान कर्फ्यू लायली, जनता कर्फ्यू आनी लॉकडावन जे घोशीत केले तेका लागून खंय तरी गोंय राज्यांतलो इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो बंद करचो पडलो घाई गडबडी. पुणून जेन्ना लॉकडावन जाल्या उपरांत जे पॅन्डेमीक सिच्युएशन एरायज जाले गोंय राज्यान तितून लोकांक जी मदत केली गेली सरकारा तर्फे आनी बाकीचे काही जे घटक मंत्री आसा, आमदार आसा, सरपंच, पंच, ZP मेंबर आसा, ह्या सगळ्यांनी जे सर्वसामान्य जनता जी त्रासाचे पळय तांकां वातावरण निर्माण जाल्ले तांकां मदत करतना त्या वेळाचेर सगळ्यांनी आपलो हातभार लायलो, प्रत्येकान आपलो काही ना काही सहभाग दिलो आनी खंय तरी गोरगरीब जे आसा तांकां मदत केली हे आमी उक्त्या दोळ्यांनी पळयले. आनी त्या वेळाचेर आमकां दिसून येयले की जे सगळे हे राजकारणी लोक सहभागी जाल्ले आसा आनी एका वाटेन जिल्हा पंचायतीचो प्रोसेस जो आसा तो स्थगीत दवरलेलो आसा. म्हणून 12 मे जे आसा 12 मे पयले 12 मे 2020 पयले पत्र जे आसा ते आमी इलेक्शन कमिशनाक बरयले, गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक बरयले आनी तितून मागणी केली कितें की जे इलेक्शन पळय डिक्लेअर केल्ले पळय ते इलेक्शनाचो प्रोसेस जो आसा तो नव्यान फ्रेश परत चालू करचो. कारण आतां पॅन्डेमीक पिरियडान जे सगळे कॅन्डिडेट आसा किंवा सगळे राजकारणी लोक आसा, खास करून सत्ते वयले जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी वेगवेगळ्या स्किमी अंतर्गत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत वेगवेगळी मदत पावयलेली सगळ्यांक आनी ती मदत पावयल्ल्या कारणान इलेक्शनाचो सदांच हेतू आसता, एक स्लोगन आसता की फ्री अँड फेअर आनी नॉन करप्शन फ्री इलेक्शन जावचें अशें. पूण जेन्ना तेंचो सहभाग येता हे सगळे वाटपाक करपाक लोकांक मदत दिवपाक तेन्ना फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाकूच शकना. कारण तेंच्यांनी खंय तरी कोणाक कसल्या ना कसल्या स्वरुपान मदत केल्ली आसता आनी तेका लागून ती खंय तरी आडखाटी येता मदीं. आतां तें पत्र बरयल्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे कांय आमकां परत रिटर्न येवंक ना, तेका लागून 6 जुलयाक परत आमी एक रिमांयडर धाडलो आनी त्या रिमांयडरान सांगले की कायदेशीर बाजू आहा पळय त्यो आमी नमूद केल्यो. कायदेशीर बाजू म्हणजे कितें आहा, जेन्ना राज्यान इलेक्शन लागता तेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लिमेंट जाता आनी जेन्ना इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाता तेन्ना खंय तरी जे पळय हे आसा विड्रॉ करपाचें डिसिजन आहा तें घेतलें वयता. तर आमचें म्हणणें कितें, जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विड्रॉ जालो म्हणजे इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो तेन्ना आतां जर सरकाराक नव्यान जर इलेक्शन घेवंक जाय, कित्याक 5 वर्सांचो टेन्युअर ऑलरेडी सोंपलेलो आसा, डिसकंटिन्यू जाल्ली आसा जिल्हा पंचायतीची हे जो पळय हे आसा कंटिन्यू प्रोसेस आसा पळय तो डिसकंटिन्यू जाल्लो आसा आनी त्या संदर्भान आमी मागणी केल्ली आसा की परत फ्रेश इलेक्शन घेवचें आनी ती कारणां आमी नमूद केल्ली आसा. कारण घटना जी आमची आसा, कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा आनी पंचायत राज एक्ट पळय आसा हितून इलेक्शन प्रोसेस आहा सगळे बाकीचे सगळे बरयल्लेले आसा. म्हणून अशें पॅन्डेमीक सिच्युएशन एरायज जायत आनी मागीर
जर कितें पेच प्रसंग जो निर्माण जाता घटनात्मक तेचेर कांयच बरयल्लें ना म्हणून आमी दाखोवन दिल्लें आसा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक की तुमचे जे डिस्क्रिएटरी पावर आहा तुमचे पळय जे स्पेशल पावर आहा त्या पावर आतां खंय तरी जागे करपाची गरज आसा कारण तुमच्या डिस्क्रिएटरी पावर अंतर्गत येता की तुमी आतां फुडें कितें निर्णय घेवप पळय तो गोंय सरकाराची तुमकां आयकपाची कितेंच गरज ना परत एकदां नमूद करता की इलेक्शन कमिशन पळय जें आसा गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन किंवा इलेक्शन कमिशन हे जे आसा हे स्टॅट्युटरी बॉडी आसा आनी हेंच्यांनी गोंय सरकाराचें पळय कितेंच म्हणणें आयकपाचें ना हे स्पश्ट आमचें मत आसा हांगा कायद्या प्रमाणे तेका लागून आमी हांगासर ह्या रिप्रेझेंटेशनान कायदो नमूद केल्लो आसा आनी सांगला की तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमचे डिस्क्रिएटरी पावर जे आसा त्या पावरा प्रमाणे तुम्ही इलेक्शन फ्रेश घोषणा करची सरकार आयज दबाव हाडटा आमी पळयता पंचायत मिनिस्टर मुख्यमंत्री परत 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 सांगता प्रत्येक प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की 2 दिसांनी आमी इलेक्शन कंप्लीट करतले त्यात इलेक्शन प्रोसेस आहा तो कंटिन्यू करून 2 दिसांनी आमी कंप्लीट करतले पण आमचे एका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसतले आमी ऑलरेडी नोटिसीन बरोवन दिल्ले आसा आनी जो श्रीवास्तवान राजिनामो दिल्लो आहा तो खंय तरी ह्या दबाव अंतर्गत दिल्लेलो आसा रेजिग्नेशन दिल्लेलें हो स्पश्टपणान आरोप करता आनी सरकाराकूय गंभीरपणे इशारो दिता की सरकारान हे पळय स्टेट इलेक्शन गोवा स्टेट इलेक्शनच्या कामान पळय जी धवळाधवळ चलयल्या पळय ती त्वरीत बंद करची अशी आमी हांगासर मागणी करता नाजाल्यार आमकां हायकोर्ट किंवा कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमकां थंय कायदेशीर आमचे कितें पळय आसा न्याय मेळोवपाक आमकां वयचें पडटलें आतां ज्या तरेन हे सरकार वागता आमी पळयलें की सेंट्रल इलेक्शन कमिशना जेन्ना बिहारच्या निवडणुकीचो कार्यकाळ सोंपपाक येयलो तेन्ना केंद्र सरकारानूय सेंट्रल इलेक्शन कमिशनाक परमिशन दिवंक नासलें आडकाठी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो पुणून सेंट्रल कमिशन स्टॅट्युटरी बॉडी आसलेल्या कारणान तेंच्यांनी आपलो जो निर्णय आसा हो योग्य तरेन निर्णय घेतलो आनी जे इलेक्शन प्रोसेस आहा बिहारान फ्री एंड फेअर इलेक्शन करप्शन फ्री पॅन्डेमीक पिरियडान सुद्दां बऱ्या पैकी हँडल करून थंय इलेक्शन घेतलेलें आसा हें आमी पळयलें त्याच प्रमाणे आमी मागता गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन आतां काल जेचे कडेन एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा चोकाराम गर्ग म्हणून IAS ऑफिसर सेक्रेटरी लॉ आसा हेचे कडेन मागता आमी ताका मेळोनूय मागणी करतले की गोंय राज्यान जो इलेक्शन प्रोसेस जो पळय स्टॉप दवरलेलो आसा म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट काडलेल्या कारणान जो हे जाला विथड्रॉ केल्लेल्या कारणान जो प्रोसेस कंप्लीट जाला तेन्ना नव्यांनी तेंच्यांनी इलेक्शनां घेवची कितलो एक IAS ऑफिसर कमिशनर जो इलेक्शन कमिशनर आहा तो श्रीवास्तव लायक असो कितलो दबाव घातलो आसतलो जे IAS ऑफिसराक तेंच्यान रिजायन जावचो पडलो एक्चुअली जे पळय कितें आसा आतां पळय स्टेटमेंट जे पळय येता पंचायत मिनिस्टरा कडसून येता मुख्यमंत्र्या कडसून येता हे अत्यंत दुर्दैवीपणाचें म्हणजे सारको हांव सदांच म्हणटा की मुख्यमंत्री पळय आहा पळय आमचो तो पसारकार म्हणून कळ्ळें न्हू हेका कांय व्हॅल्यूच उरोंक ना हेज्या शब्दाक म्हणून तेका लागून कितें अधिकारी जे पळय आसा तांकां दबावान हाडप हेंच्यो सगळ्यो मागणे पूर्ण करपाक सगळ्यो पळय जे हेंचे कितें पळय हे आहा पळय आमी कळ्ळें म्हणटा जिबेचे चोचले पुरयता तशें हेंचे पळय जे चोचले आहा पळय ते पुरोवपाक हे खंय तरी सरकारी अधिकाऱ्यांचो बळी दिवपाचो प्रयत्न करता पूण आयज सगळे अधिकारी जे आसा IAS ऑफिसर येयल्ले बऱ्या पैकी काम करता बारीक बारीक त्रुटीचेर सरकाराक आयज विरोध करता आमी खुबश्या हितूंनी पळयल्लें आसा की सरकार कितेंय तर तेंचे कडेन धाडलें जाल्यार ते खंयच्याच तरेन सहकार्य करिना कारण तुमी पळयलां आसतलें की हेच्या आदी जे सगळीं सरकारां पळय जी गोंय राज्यान पळय जावन गेल्या हेंच्यांनी प्रत्येक गोश्टीन घोळ घातला आनी शेवटी IAS ऑफिसर बी हांकां वेटीच धरल्या कायद्या प्रमाणे तेका लागून आयज हे अधिकारी जे आसा हे बळी पडना रेजिग्नेशन दितात पूण जे हेंचे पळय ते कायदे भायर पळय जे कितें गोश्टी आहा पळय त्यो खंयच करपाक मागना हांव अभिनंदन करता हेंचें आनी सरकाराकूय इशारो दिता की सरकारान जे पळय कितें चलयलां ते बंद करचें काल म्हापसा एक मिटींग जाली भारतीय जनता पार्टीची मिटींग जाली त्या मिटिंगेन सगळे ZP मेंबर आहा तांकां आफयले गेले कालूच आनी त्या मिटिंगेन हेंच्यांनी असो निर्णय घेतला हे सांगता जे राजकारणी आहा भारतीय जनता पार्टीचे जे अधिकारान आहा पळय तेंचे जे कोर कमिटीचे लोक आहा
हे भाशणान आपल्या सांगतात थंयसर की इलेक्शन प्रोसेस पळय आहा पळय हो 2 दिसां भितर आमी आटोपतो घेतले आनी त्यान पयलीं खंय ते आतां दिवाळी लागीं येयल्या म्हणून लोकांक 2 किलो फोव वाडटले खंय घराघरान आनी 1 किलो खंय गूळ वाडटा घराघरांनी खंय गोंयकारांक म्हाका दिसना गोंयकारांक हेची गरज आहा खंय की 2 किलो हेंचे फोव आनी 1 किलो गूळ घेवन लोक हांकां मतां मारतले काय म्हणून म्हणटकूच कालच्याच मिटिंगेन तांचे निर्णय जाला की 2 किलो फोव वाटप घराघरान 1 किलो गूळ वाटप आनी जेडपीची इलेक्शनां आहा ती जाता इतली डिसेंबरान खंय डिक्लेअर करप आनी 2 दिसांनी खंय आटोपती घेवप ह्यो अत्यंत दुर्दैवी म्हणजे आनी फ्री एंड फेअर आनी नॉन करप्ट इलेक्शन प्रोसेस उरलो खंयचो तेका लागून आमी परत भेट घेवन जे नवें इलेक्शन कमिशन पळय जेका चार्ज दिला तेका मेळोन ह्यो सगळ्यो गोश्टी कानार घालतले आनी परत फ्रेश प्रोसेस करपाक आमची मागणी आसतली. सनबर्नाचा विषय काल येयल्लो आनी खूब जाणांनी विरोध सुद्दां केलो कसो पळयता तो तांकां आयचे डेटीक जे पेंडेमीक सिच्युएशन आहा गोंय राज्यान हेका लागून सगळी जनता आयज जे धंदेवाले आसा मागीर जनता आहा ती सफर जाल्ली आसा. धंदे बंद केल्ल्या कारणान विविध SOP आतां अजून सुद्दां आमकां बस मालक म्हणून आमकां SOP आहा की प्रत्येक सिटाचेर एकूच पॅसेंजर बसून व्हरपाची. तेन्ना धंदेवाल्याक जेन्ना सगळीं रेस्ट्रिक्शनां घालता जाल्यार फाल्यां जे आतां फाटल्या दिसांनी आमी पार्टी पळयल्यो डान्स पार्टी पळयल्यो विविध माध्यमांचेर ते सगळे प्रसिद्ध जाल्लेले थंय सोशियल डिस्टन्सींग नासलें कसलेच थंयसर कायदे आनी हे ते मास्क हे ते पाळले गेले ना. आनी त्याच प्रमाणे सनबर्न जर सरकार आयोजीत करता जाल्यार अत्यंत दुर्दैवी असो ह्या प्रसंग आहा आनी गोंयकाराच्या जिवा कडेन खेळपाचो हो प्रसंग आहा. आमचो इशारो आहा सरकाराक की ज्यो सगळ्यो SOP ज्यो सरकारान आतां काडलेल्यो आसा त्यो जश्यो सर्वसामान्य जे धंदेवाले आसा तांकां जर लागू करता जाल्यार त्यो ह्या व्हडल्या लोकांकूय लागू करच्यो आनी त्या प्रमाणे निर्णय घेवचो. इवन कॅजिनो सुद्दां पळय जे चालू केल्ले आसा पळय ते कॅजिनोच्या मुळे सुद्दां आतां कोरोना हे ते वाडपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा कारण थंय भितर जेन्ना लोक वयता गर्दी जेन्ना करता पयले ट्युरिस्ट जाल्यार कसलेच थंय हे बंधन म्हणटा ते घातलेले आनी SOP फॉलो केल्ल्यो दिसना. हांवें एक्चुली ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा कलेक्टर हांकां एक लेटर सुद्दां बरयल्लें आहा एक 10 दिसां पयलीं की SOP ज्यो आसा त्यो फॉलो केल्यो वचना डान्स पार्टी हे त्यो सगळ्यो आयोजीत केल्यो वयता आनी हे जे सगळें आहा ते त्वरीत बंद करपाक जाय कारण सामान्य मनशाक जेन्ना तुमी घरान बसून दवरता धंदेवाल्याक तेजो धंदो सोडून घरान बसून दवरता तेका पादिशर करता तेन्ना हे तुमकां सगळे खेळ करपाचो कसलोच अधिकार उरना. बाबू केला की सनबर्न जावपाक दिवचो ना म्हणून विश्वास आहा. हय उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराचो खंय तरी स्टेटमेंट पळयला काल हांवें की सनबर्न आमी करचे ना म्हणून जेन्ना आंदोलन बी जालें तेच्या उपरांत स्टेटमेंट आहा म्हणून म्हाका दिसता तेच्या हेचेर स्टेटमेंटार तेणी ठाम रावचो नाजाल्यार खंय तरी आमकां कायदेशीर मागीर पावलां उखलची पडटलीं इन पब्लीक इंट्रस्ट. म्हळ्यार विश्वास ना बाबू तेजेर.